या काळजा मोकामोळ स्वता मोजा जिविता सेवा हांव करता मोजा सर्वस्वा हांव तयार आसा हांव तयार आसा हांव तयार आसा तुस म्हजो आसरो तुस म्हजें कोठे तुस म्हजो आसरो तुस म्हजें कोठे तुस म्हजो कोरो इश्ट तुस म्हजो देव तुस म्हजो कोरो इश्ट तुस म्हजो देव आराधन करता सगळ्या ह्या काळजान मोकामोळ सोदता म्हज्या जिवितान सेवा हांव करता म्हज्या सर्वस्वान हांव तयार आसा आराधन करता सगळ्या ह्या काळजान मोकामोळ सोदता म्हज्या जिवितान सेवा हांव करता म्हज्या सर्वस्वान हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा अर्गां तुका सुम्या जेजू 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 होगलाप 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 तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या सुम्या जेजू तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू वंदन 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 तुका सुम्या जेजू आराधन 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 तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 तुस म्हजो रक्षक तुस म्हजो वैज तुस म्हजो रक्षक तुस म्हजो तुस म्हजी सकत तुस म्हजो देव
समाधान करता सगळ्या या काळजा मुखामोळ सत्ता मोझ्या जिविता सेवा हांव करता मोझ्या सर्वस्व अंताया रसा हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार हालेलुया 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 आमचे दोळे आमी दामपया सोम्या मुखार आमी आजार आसाव त्या सोम्याचो मोग अनुभव करूंक देवान हो आमकां पवित्र वेळ फावो केला. ह्या घडये आमी सोम्याक आमचे जिवीत समर्पण करया. हर एक संगत्यो कितें आमकां दोसतात, कितें आमकां अडचणी बरी दिसतात, कितें आमकां आमचें समाधान पाड करच्या बरी दिसता, ते सगळ्यो संगत्यो सोम्याक आमी समर्पण करया. मोगाळा जेजू, हो थोडो वेळ आमी तुजे संगता करसूंक हांगसर आयल्या. हो वेळ कृपेचो आशिर्वादाचो बेसावांनी भरलेलो वेळ आमकां जावं दी. आमकां आपड जेजू, आमकां आपड. आमचे लागीं उलय जेजू, आमचे लागीं उलय. आमकां तुजो दैवीक स्पर्श दी. आमकां तुजो दैवीक स्पर्श दी. दयकन बसात. फिरगजेच्या फेस्ताक तयाराय जावन, पवित्रत्म्याच्या फेस्ताक तयाराय जावन ह्या नोवेनाच्या दिसांनी विशेष रितीन सोम्या स्वामी आदार मागून आसा. भोव बऱ्या रितीन आमी तयाराय करन आसा. आत्मीक रितीन घट जावन सोम्याचो तो मोग अनुभव करूंक देवान आमकां व्हरतो अवकाश फावो केला. तर त्याच सोम्याक देवाक आमी होगोळसिया. तुमची जबाब
आमी तुका होगोळसिता. आमी तुका ओगोळशिता. कीर्तन 104 ओळ 1 म्हणटा महिमेच्या देवा आमी तुका ओगोळशिता. इस्रायलच्या देवा आणि रक्षका आमी तुका ओगोळशिता. देवा सताच्या आणि सस्नेक जिविताच्या आमी तुका ओगोळशिता. देवा भरवशाच्या आमी तुका ओगोळशिता. देवाचे शेळये आमी तुका ओगोळशिता. जियेतल्यांच्या देवा आमी तुका ओगोळशिता. आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ताच्या देवा आमी तुका ओगोळशिता. खऱ्या देवा आमी तुका होगोळशिता. सस्नाच्या देवा आमी तुका होगोळशिता. सत्यवंत देवा आमी तुका होगोळशिता. देवांच्या देवा आमी तुका होगोळशिता. दानियेलच्या देवा आमी तुका होगोळशिता. मुजी काकुळट करच्या देवा आमी तुका होगोळशिता. नीत करच्या देवा आमी तुका होगोळशिता. सताच्या देवा आमी तुका होगोळशिता. महिमेच्या देवा आमी तुका होगोळशिता. शांतीच्या देवा आमी तुका होगोळशिता. वै मगशा बाबा बहिणीनो देवाक आमी ओगळसीत आसतना सोम्याक आमी अर्गां दिवया. आमकां जायत्या रितींनी आमच्या सोम्यान आमकां आदार दिला, सांगात दिला, आमकां आपडला, आमकां गुण केला, आमकां बरी भलायकी दिल्या. सोम्याक आमी अर्गां दिवया. तुमची जबाब अर्गां तुका सोम्यान जेजू. अर्गां तुका सोम्या जेजू. आयचो पवित्र दीस तुवें आमकां पळोवंक फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू. आयच्या ह्या दिसाक तुजो मोग सडीत रितीन अनुभव करूंक फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू. आमकां ह्या फेरगजेंत सदांच तुजो मोग वांच्या याजक धर्मिकां पासत अर्गां तुका सोम्या जेजू. विविध रितींनी आमकां कुमो करच्या कुमकेदारां पासत अर्गां तुका सोम्या जेजू. कालच्या दिसा आमकां बरी न्हीद बरी भलायकी तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू. आयचो दिसपडतो ग्रास तुवें आमकां जोडूंक फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू. आयच्या दिसा तुवें आमकां बरी भलायकी दिवन आंगमसोर येवन तुज्या आराधनांत वांटो घेवंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू. विविध अवघडांतले तुवें आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू. आमकां सर्व अवघडांतले विघ्नांतले राखून व्हरून तुजो तो मोग दैवीक सकत आमी अनुभव करूंक फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू. ह्या देव तेंपलांत सदांच तुजो मोग तुजी सकत अनुभव करून तूं आमकां फावो करताय देखून अर्गां तुका सोम्या जेजू. घडीभर मौन रवया. आमच्या जिवितांत सोम्यान केल्ल्या उपकारा खातीर अर्गां दिवया. उबी रवया. आमी सोम्याक उल्हासाच्या गितांनी अर्घ उल्यांनी आमी अर्गां दिवया. अर्गां दितलो सोम्याक अर्गां दितलो. सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो सोम्या अर्गां दितलो. सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो सोम्याक अर्गां दितलो. सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. सोम्याक अर्गां दितलो. सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. तुझ्या हाताक धरून मुझे मेट काढतलो. तुझ्या हाताक धरून मुझे मेट काढतलो. हृदय हांव सदांच म्हज्या वोंटार घासतलो. तुझ्या हाताक धरून मुझे मेट काढतलो. तुझे नाव सदांच म्हज्या वोंटार घासतलो. तुजो मोग करतलो. तुझ्या बोळान चलतलो.
आणि तुझो मोग करतलो तुझ्या बळान चलतलो अब्बा बापा म्हणून तुका उलो मारतलो आणि अर्घां दितलो समियाक अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्घां दितलो समियाक अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो हर एक म्हज्या गरजांक तुज्या पायांक पडतलो उपकार मेळटास तुका हांव अर्घां दितलो हर एक म्हज्या गरजांक तुज्या पायांक पडतलो उपकार मेळटास तुका हांव अर्घां दितलो पातकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडतलो आनी पातकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडतलो पातकी जिणी सांडूंक तुजो आदार मागतलो आनी अर्घां दितलो समियाक अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्घां दितलो समियाक अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो हल्लेलुया हल्ले हल्लेलुया हल्लेलुया हल्ले हल्लेलुया हल्लेलुया रे हल्लेलुया हल्लेलुया रे हल्ले हालेलुया 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 देवाचें उतर आयकूंक आमचे कान उक्ते करया काळीज सोम्याक उक्तें करया तसो पवित्र आत्मो पवित्र सकत आमकां देवाचें उतर समजोवंक त्या प्रमाणे चलोवंक आदार दिवंक दी सांगात दिवन म्हणून आमी मागया लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता कुडीचो दिवो कोणी मनीस दिवो पेटोवन तो धरणी पोंडल्या कुडान जावं वा कळशे पोंदात जावं दांपिना बगार घरा भितर सरतल्यांक उजवाड दिसशें दिवतोणेर दवरता तुजो दोळोसो तुजे कुडीचो दिवो तुजे दोळे सारके आसती जाल्यार सगळे तुजे कुडीक उजवाड आसतलो पूण तुजे दोळे पाड जाती जाल्यार सगळे तुजे कुडीक काळोख जातलो देखून तुजे भितर आसलोलो उजवाडस काळोख जायनाशें सत्राय कर अशें कुडीचो खंयचोय सांदो काळोखान नासतना तुजी सगळी कुडूस उजवाडांत आसत जाल्यार पडजळे दिव्यान उजवाड फांकयल्ल्या बरी ती सगळीच प्रकाशीत जातली देवाचें उतर हे दायकन बसात तुज्या भितर आसलोलो उजवाडस काळोख जायनाशें सत्राय कर भोव अपुरबायेची ओपार ह्या घडीत हांगासराच्या वांजेलांत आमी वाचता कुडीचो दिवो आमकां कळीत आसा आमी दिवो पेटोवन दिवटोनेर ह्या स्टँडाचेर दवरता कित्याक ताजे मार्फत उजवाड आमकां घरांत दिसून दी म्हणून आनी कोणून सुद्दां दांपून दवरल्यार तो उजवाड लिपता आज आमी विशेश रितीन
एका वाक्याचेर नियाळ करचे ते जावन आसा तुज्या भितर आसलेलो उजवाडस काळोख जायनाशें सतराय कर. एकलो व्यक्ती घर कितलेय नितळ केल्यारी तो ताका धुळूस दिसतली आनी उपरांत पळयतना कळ्ळें की ताच्या ग्लासांत दोळ्यागालच्या ग्लासांत धूळ आसली आनी ती धूळ पुसल्या उपरांत ताका सारकें दिसूंक सुरू जालें, नितळ दिसूंक लागलें. थोडे फावटी आमच्या जिवितांत अशेंच घडटा. आमकां मेळ्ळलो उजवाड काळोख जायनाशें सतराय कर. खंयचो उजवाड आमकां मेळ्ळा? आमकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मेळ्ळा, भावार्थाचो उजवाड आमकां मेळ्ळा आनी तो उजवाडांत आमी जियेवन आसा. त्याच जेजू क्रिस्ताक सत मानून ताजो पाटलाव करून आमी आसाव, सक्रामेंत स्विकार करून आमी आसाव आनी त्या उजवाडांत जियेवन आसाव. तर तो उजवाड काळोख जायनाशें सतराय कर. भावार्थ आमकां मेळ्ळा, भावार्थान आमी वाडटेत आसाव, पूण थोड्या संदर्भांनी कितें जाता तो भावार्थ लिपता. तो भावार्थ जावंक पुरो इल्लेशे पंथावन आयले, या थोडे फावटी चॅलेंजीस कस्ट आयले, या थोडे फावटी आमी मागल्ले मेळोवना, या थोडे फावटी कितेंय इल्लेशे भलायकी बिगडली. थोवळ देवा थंय आसलेलो म्हजो भावार्थ कसो आसा? जर तर तो बळवंत आसा, घट आसा, हांव परत त्या कश्टांनी फुडें सरतलो म्हणून धैर्यान सांगता, खंडीत जावं हांव बागी. म्हज्या भितर आसलो तो उजवाड जावन उरला. जर तो उजवाड काळोख जावन बदलला तर कितें जाता? सगळें जिवीत आमचें काळोखाचें जाता. त्या खातीर आमी पळयता कुटुंबांत जायते फावटी समाधान थंयसर आसना. कित्याक? देवाचेर तो आसलेलो विश्वास थंयसर सांडटात. मागणी करूंक वेळ आसना. देव म्हणले सक्तेचेर ताका विश्वास आसना, देवाची भिरांत आसना आनी त्या खातीर तें कुटाम काळोखांत उरता. आनी पळया भोव आपुरबायची उतरां थंयसर सांगल्यांत थंयसर अशें कुडीचो खंयचोय सांदो काळोखांत नासतना तुजी सगळी कूड उजवाडांत आसा जाल्यार पडजळीत दिव्यान उजवाड फांकयल्ले बरी ती सगळीच प्रकाशीत जातली. त्या खातीर आमच्या जिवितांत आमच्या भितर आसलेलो तो भावार्थाचो उजवाड आमी निरंतरी सांबाळली जाय. प्रस्तुत काळार पंथावनां चड आसात. सबाज जण आमकां सांगतीत तुजो क्रिस्तांव धर्म सोड, क्रिस्तांव भावार्थ तुका कितें दिता, क्रिस्तांव भावार्था वरवीं कितें बरेंपण तुका जाता. सबाज जण आसात आनी तांचें उतर आयकून सबारांनी तांचो भावार्थ सांडुल्लोय आसा आनी उपरांत ते रडटात. कित्याक पाटी येवंक मस्तू कस जातात आनी अशें ते काळोखांत सासपतात. त्या खातीर आज 3 संकटेचेर आमी गुमान दवरया. आमचें मागण्याचें जिवीत कशें आसा? आमच्या घरांत आंबोरी तेच आसा, मागण्याचें वातावरण आसा, आमच्या कुटुंबाचे सांदे मिसांत वांटली घेतात, खंडीत जावन आमी बागी. तर पयल्यान आमच्या घरांत मागण्याचें वातावरण घट करया. तो कितें जाता? आमचो भावार्थ आमच्या कुडी भितर आसलो उजवाड तो उजवाड जावन उरतलो. दुसऱ्यान म्हजें जिवीत कशें आसा? उजवाडाचें या काळोखाचें? काळोखाचें जिवीत आसा जाल्यार तांतूं समाधान ना. थोड्या दिसा पयलें एकलो युवक म्हाका मेळ्ळो आनी म्हणलो, फादर म्हाका बरें जाय, म्हज्या पासत मागा. एका रितीचो काळोख म्हजे थंय आसा, म्हज्या पासत मागा. वय आमचे जिवितांत वायट संगत्यो, वायट करण्यो, आमाल पियोवणे ह्या हेर संगत्यो आमकां कितें करतात? थोड्यो फावटी काळोखा बरी आमचें जिवीत बांदून हाडटात. त्या काळोखांतावन भायर येवया, सोम्याचेर पातयेनी दवरया. आनी तिसऱ्यान जेजू आमच्या जिविताचो उजवाड.
पास्काच्या फेस्ता दिसा ती वात जळोवन आपले उजवाड म्हणून आमकां तो वात दाखयली आनी तो वात जावन आसा जेजू आमच्या जिविताचो उजवाड. तसो जेजू हांगासर ह्या येवकरिस्तांत हजर आसा म्हाका आनी तुमकां त्या उजवाडांत चलोवच्या खातीर, म्हाका आनी तुमकां तो उजवाड दिवच्या खातीर तो उजवाड जालो. तर तसो उजवाड आमी सदांच काळोख जायन अशें राखया. त्याच उजवाडांत आमी चलता आसतना आमचें जिवीत पडजळीत जाता म्हणल्यार आमी समजून घेवया. तसो उजवाड म्हजेर म्हज्या कुटुंबांत आमकां प्रकाशीत जावं दी म्हणून आमी ह्या घडये विशेश रितीन आमी मागया. सादी जाता जाल्यार तुमी दिंबी घालयेत. आमी आतां विशेष समर्पण आमी सोम्याक करतल्या. आमचें कुटुंबां पळया, कुटुंबांत बरेंपण आसा, जायते बरेंपण आसा, मोग आसा, त्याग आसा, सॅक्रिफीस आसा. त्या कुटुंबांत देवाचपणी आसा जावं पुरो. देवाक अर्गां दिवया. ते कुटाम सोम्याक समर्पण करया. त्याच बळान, त्याच मागण्याच्या स्पिरितान, त्याच मोगान ते कुटाम मुखार व्हरूंक आदार दिवनी म्हणून आमचे कुटाम सोम्याक समर्पण करया. समर्पिता समर्पिता कुटाम आमचे समर्पिता 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 कुटाम आमचे समर्पिता. त्या कुटुंबांत काळोख आसा गी पळोवया. वायट सक्त्यो, वायट संगत्यो कुटुंबाचे राज करन आसात गी पळोवया. राग, मसोर, द्वेष, स्वार्थ, हगे हे सकड वायट संगत्यो. जर आमच्या कुटुंबांत काळोख आसा जाल्यार ह्या घडये उजवाडाच्या दाताराक ते आमी समर्पण करया. सकड वायट संगत्यो, वायट सक्त्यो सोम्याच्या पांयां समर्पण करया. सोम्या जेजू आमच्या घरांत उजवाड दी. समर्पिता समर्पिता कुटाम आमचे समर्पिता 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 कुटाम आमचे समर्पिता. भुरगीं देवाचें देणे. त्या भुरग्यां खातीर कितल्या आशेवन तुमी आसल्यात. जावं पुरो मागणें केला, नोवेनां भेटयल्यांत देवान भुरग्यांचे देणे फावो केला. जावं पुरो थोड्या कुटुंबांनी भुरग्यांचे देणे ना. देवाची खुशी आमी पाळया. आज विशेष रितीन आमची भुरगीं जर वायट सक्तेत आसात, वायट वाटेर आसात, वायट इश्टगंतेत आसात, वायट संबंदांत आसात जाल्यार ह्या घडये विशेष रितीन त्या भुरग्यां पासून आमी मागया. समर्पिता समर्पिता भुरग्यांक आमच्या समर्पिता 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 भुरग्यांक आमच्या समर्पिता. युवजन जावन आसात कुटुंबाचो आदार, कुटुंबाचे बळवंत खांबे, पवित्र सभेचे ते खांबे जावन आसात. ते खुंदे खांबे
अस्कत जाल्यात गी या निराशेन बुडल्यात गे या इगर्जेक हे नासतना खंयसर गी आसात गे मागण्यांच नाका म्हणून बघून कोणशाक आसात गे एक घडी बर आमच्या युवा जनां पासून आमी मागया जायते युवा जण आसात सॅक्रिफायस करन आसात बरें करन आसात देवाचो मोग वांटून आसात सांगत आसता कांय थोडे युवा जन वायट सक्तेत आसात वायट इश्टागतीत आसात भावार्थ सांडला या भावार्थ पयशां खातीर तांणी भावार्थ विकला ह्या युवा जनां पासून आज विशेष रितीन मागया जेजू तूं त्या युवा जनांचो उजवाड जा तांकां काळोखांतले बांदपासांतले तूं तांकां राखून व्हर म्हणून ह्या घडी आमी समर्पण करया समर्पिता समर्पिता सर युवा जनाक समर्पिता 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 सर युवा जनाक समर्पिता मलगडे वडिलां आमचे दायज आमच्या वडिलांक आमी समर्पण करया मलगड्याक समर्पण करया जावं पुरो प्रायेंत कोसतोन आसात पिडेन कोसतोन आसात ह्या हेर रितीचे समस्या तांकां आसात बरी न्हीद पडना जावंक पुरो बरी जिरवण जायना जावंक पुरो ह्या हेर रितीचे दुखी पिडा क्रस्त तांकां दोस्तास जावंक पुरो आसतांचे पासून आमी मागया जेजू तूं जावन आसाय उजवाड तांच्या त्या काळोखाच्या जिवितांत तूं उजवाड जावन ये जेजू जर तुजी खुशी तांकां आपड जेजू बरी भलायकी तूं फावो कर समर्पिता समर्पिता सर वडिलांक समर्पिता 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 सर वडिलांक समर्पिता आमकां क्रिस्तांवांक आनी एक कुटाम जावन आसा आमची फिरगज त्या फिरगजेची जतन घेवचो विगार आसा याजक आसात धार्मीक भाऊ भयणी आमकां विविध रितींनी कुमो करन आसात आमच्या फिरगजेची धार्मीक भाऊ भयणी याजक हेर हेर देशांनी राष्ट्रांनी वावूर करन आसात जावंक पुरो ह्या घडये तांकां आमी सोम्याक समर्पण करया जायत्यो अडखळ्यो आसात जायत्या रितीच्यो दोगदोन्यो ह्या दिसान आमी पळोवन आसाव मेळोवन आसात ह्या दोगदोन्या मदें कस्ता मदें अडचण्या मदें तांणी भावार्थ सांबाळूंक देव आदार दिवन दी तांच्या त्या काळोखाच्या जिवितांत जेजू उजवाड जावन दी म्हणून आमी आमच्या याजकांक धार्मीक भाव भयणीक समर्पण करया समर्पिता समर्पिता सर याजकांक समर्पिता 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 सर धर्मिकांक समर्पिता या घडी आमी विशेष रितीन समर्पण करया आमच्या मुखेल्यांक गवळी परिशदेचे सांधे आसात बरेचशे गुरखार प्रतिनिधी आसात संघ संस्थेचे सांधे आसात आयोगाचे सांधे आसात हे सर्व मुखांत तुजो ती मोग करन आसात तुका ती साक्ष दिवन आसात एकामेका बरें करन आसात जेजू तूं जातांचो उजवाड तांकां तूं राख आदार दी सारक्या वाटेनी तांणी मुखार वचोंक सेवा करूंक तूं कृपेन बोर म्हणून ह्या घडी आमी समर्पण करया समर्पिता समर्पिता सर मुखेल्यांक समर्पिता
समर्पिता समर्पिता सर्व केल्या समर्पिता. या घडी आम्ही आमकांच समर्पण करूया. विशेष रीतीने माध्यमा मुखांतर कितले लोक आजारांनी हजार लोक जसो मोगाचो अनुभव करन आसात. तांच्या जिवितांत सभार कस आसा जावंक पुरो, अडकळ आसा जावंक पुरो, काळोखांत ताचें जिवीत आसा जावंक पुरो. ह्या घडये आज आमी विशेष रितीन ह्या आराधनान वांटो घेतल्या पासून आमी मागया जावंक पुरो. हांगासर ह्या माध्यमांत वांटो घेतल्या पासून आमी विशेष रितीन मागता आसतना आमच्या भावा भयणीक मागया. सर्व संदिता सर्व संदिता सर्व संदिता सर्व संदिता सोक्लस म्हाका सोडवंदारा हांव समर्पिता. सुम्यान आमकां आपडला आशिर्वादांनी भरल्यांत जेजूचो आदार मागया. बेसावांनी भरून ह्या घडये आमी मागया. येद्या व्हडा सक्रामेंता येद्या व्हडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया. पुर्विल्ल्या त्या रूपा बदला नव्यो रिती आदार्या. सलवून वेच्या अस्कत विश्व्या बावार्ताचे बळ देव्या. जशें बापा तशेंच पुता उल्हासानी स्तुती जावं. पदवी महिमा ससना ससना एका स्थळ्यान अर्चिता. तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी नावाडता. प्रार्थुया. देवावेचे सक्रमेंताका तुझ्या कष्टाचो उडास तुवें आमकां सोडला. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच समजे ते आमी भोगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना. आमेन. जेजू म्हाका पळयता मोगान म्हाका पळयता. बेगीन ताच्या तो घेता. फातकां म्हजीं बक्षिता. जिणयेन कंगाल जाताना खंती दुखान बुडताना सोम्याक उलो मारताना कांयच म्हाका उडेना. जेजू जेजू जेजू
जेसु 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 Ikutam sang Bapa Ami Surya, Ekas kalian tukang ditang datang, Ekas kazang tu semua ketang, Yekwo dan cium petritang. Tubis lana tangkang, Dobo cip tibun, Tuji pergi ke rangka pobit kelian, Punar ciban zalia, Prista cikut be, Sasni cibi tanpa suruh dilan, Yekutang sang Bapa Ami Surya, Yekas kalian tukang ditang datang, Yekas kazang tu semua ketang, Yekwo dan cium petritang. मोगाळ भाव भयणीनो आयची त्या सवाया परी जावन आसा ते देवाकार गंजावन दिता रिदीत येना वेगस पवित्र आत्म्याचो वडो सिस्टर सलोमे हिच्या आत्म्याक दिता मार्बल डिसूजा पवित्र आत्म्याचो वडो फ्रांसीस रसोदाच्या आत्म्याक दिता इग्नेस रॉड्रिगस सांजो बप्तिस्त वडो आनी देवाकार गंजावन दिता डेनिस डिसूजा आनी कुटुंब मेरला पदाव आमच्या त्या संपसत आम्ही मागता असताना आमची त्या सवा सुम्याच्या पायांतळ आम्ही दवरया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. मोगाच्यानो आज आमी नियाळकरचो विशय नीती खातीर धगधणी बगता ती कितली भागी. सर्गीचे राजतांचे देवान दिवची जानवाय आमकां नितळ समाधानी दयाळांनी नीतिवंत करता. पेल्याच्या नीती खातीर आमकां कश्ट वा सोडदोड करूंक अवकाश मेळटना फाटी सरनाशे त्या पासत वावरूंक बरें मन आमकां फावो जावं दी. संवसारार आपापल्या अभिलाशे आनी बरेपणाक लागून जायते पोटी आमी पेल्याक अन्याय जावचे परी तांकां कश्टा नश्टान घाला. तर आज आमी पवित्र आत्म्या मारिपात आमची मनां परिवर्तन करया. देवा बापा लागीं बक्षाणें मागया. संवसारार देवाचे उतार परगटोवंक आपली जिणी समर्पिल्ल्या मिशनरींक आपल्या मिसां वावरान मेळचे सर कश्ट निरासपण सोंसणिकायेन घट करूंक पवित्र आत्मो तांकां धैर्यान बरोवन दी म्हूण ह्या बलिदाना वेळार मागया. देवाक अर्घां दिता आसतना कितें आमचें तें उणेपण आसा ह्या वेळा आमी उणेपण ओळखून घेवया. सोम्याकडचें बोक्सांनी मागया. पदकाची दूख धरून सांगात आमी म्हणया. हांव पातळी सर पदवेदार देवा आणि तुमकां भावा भयणीनो मुसलमान सरता मनाची तणान सरून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो गोड अपराध. ह्या बसत म्हज्या बोरसदान संवकार मोरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची खाकुल्ट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया सोमिया
बापा तुझ्या पुता जेजूक महिमेवून करून आनी पवित्र आत्म्याक धाडून सर्गीची दारां तुवें आमकां उगडलीं. येद्या वर्त्याक देण्याचे वांटेली जाल्ले वरवीं आमची भक्ती फळां बरी जावं आनी आमचो भावार्थ तीर जावं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. पयलें वचप कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें. तुमी बुदवून देखून बूद नासलेल्यांतय तुमी कितली सोंसणीक. कोण एकलो तुमकां गुलाम करीत जाल्यार आनी एकलो तुमकां सोलीत जाल्यार आनी एकलो तुमकां नागयत जाल्यार एकलो तुमकां गर्वान लेखता जाल्यार वा तिसरो एकलो तुमच्या पोल्यार तापड मारीत जाल्यार तुमी असल्या सक्तांतय कितली सोंसणीक. हे परी चलूंक आमकां त्राण ना म्हूण वळख केल्ले वरवीं म्हाका लज जाल्यारय परवना. पूण कोणी मनीस आपली बडाय सांगूंक फुडें सरता जाल्यार पिशा बरी हांव हें म्हणटां हांवें बडाय सांगूंक फुडें सरतां. ते हेब्रेवगार हांवें हेब्रेवगार. ते इज्रायलगार हांवें इज्रायलगार. ते आब्रामाचे संततीचे हांवें आब्रामाचे संतसो. ते क्रिस्ताचे सेवाक मतीभ्रश्ट जाल्ल्या मनशा बरी हांव उलयत असो दिसता. हांव तांचे प्रास आदीक क्रिस्ताचो सेवाक. तांचे प्रास जायते चड हांव वावुरलां. तांचे प्रास चड पावटी बंदेन पडलां. लेख नातिल्ले मार हांवें केल्यात. कितलेशे पावटी मरोन वाचलां. तुदेवालाचे 39 मार 5 पावटी हांवें केल्यात. 3 पावटी म्हाका रोतांनी मारलां. 1 पावटी म्हाका पत्रायलां. 3 पावटी म्हजें तारूं फुटलां. 1 रात आनी 1 दीस दर्याच्या उदकांत हांव उरलां. जायत्या म्हज्या पैनांनी म्हजे वयर आयिल्ले आपाय कितले म्हण सांगचे. आपाय आवरांचे, आपाय सोरांचे, आपाय म्हज्याच देशी लोकां तावन, आपाय हेर जातीच्या तावन, आपाय शहरांत, आपाय रानामाल्यांत, आपाय दर्यांत, आपाय गातकी भवतावन, वावटी बरी वावर करून कितल्योश्यो राती न्हीद कळून बुकेन आनी ताणेन साबार उपास काण हिंव तडवून आनी प्रांगण नासतना उक्तो पडून हांव जायतो कश्टलां. ह्या आनी हेर कश्टां शिवाय म्हाका आसा दिसपडतो बार म्हणजे समेत पवित्र सभेचो हुस्को. कोण तो भाव अस्कत आनी हांव ताचे पसत आसकत काय बगिना वा कोण एकल्याक वायट देख मेळत जाल्यार हांव संतापान लासना. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडकार. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आनी संपूर्ण शांती वसतली. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आनी संपूर्ण शांती वसतली. सर्वेस्परा रायाक तुझ्या न्याय नीत शिकून दे. रायकुवर जावन असलेल्या ताका तुझे नीतिवानपण वांटून दी. तो न्याय नीती तुझे परजेची मुनसुबी करतलो आनी तुझ्या दुर्बळ्यांक न्हिदकान दितलो. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली
आणि संपूर्ण शांती वसतेली. ताच्या दिवसांनी नीर विस्तारतली, संद्र सरसर ताची शांती वाढतली. दर्या थांब दर्या पर्यंत, न्हंयचे तळे थांब भूमी सकून पर्यंत, चलतली ताची राजवटी. ताच्या दिसांनी नीर विस्तारतली आणि संपूर्ण शांती वसतेली. ताच्या दिसांनी नीर विस्तारतली आणि संपूर्ण शांती वसतेली. Alleluia, 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 Alleluia. कोणी मनीस म्हजो पाटला करून खुशी व्हरता जाल्यार तो आपणाकच इन्कार करून आपलो कुरी सुकोवन घे आनी म्हज्या फाटल्यान ये. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो, तुमचे सवे आसो. सामर्का परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजू आपल्या मरण आनी जिवनपणा विशान उलयता आनी आतां मनशा पुतान कस्त सोंसची मतबाऱ्यांनी प्रधानी याजकांनी आनी शास्त्रांनी ताका तिरस्कार करची, ताका जिवेशी मारची आनी तिसऱ्या दिसा ताणें जिवान उठची गरज म्हणून तो आपल्या शिसांक शिकोवंक लागलो. तितल्यार पेद्रू ताका कुशीन आपोवन बेस्तावंक लागलो, पूण तो पाटींत सरन आपल्या शिसां मुखार पेद्रूक बेस्तावन म्हणालो, मुजे सरशिलो पयस सर सैताना, देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय, मनीस चिंता तशें तूं चिंताय. उपरांत आपल्या शिसांक आनी लोकांक सांगाता आपोवन तो म्हणालो, कोणी मनीस म्हजो पाटलाव करून कुशी व्हरता जाल्यार तो आपणाकच इन्कार करूं, आपलो कुरी सुकोवन घेवं आनी म्हज्या पाटल्यान येवं. जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव वगडायता. जो कोण आपलो जीव मुजे पसत आनी सुवार्ते पसत वगडायता तो आपलो जीव निजायकी वाटयता. मनशान आपलो जीव वगडावन सगळो संवसार जोडलोच म्हणया, हातूंत तर ताका कितें फायदो? आपलो जीव पाटी जोडूंक मनीस कितें दिवंक सकत? ह्या अविश्वासांनी पातकी काळार जो कोण म्हाका आनी म्हजे शिकोवणेक लसता ताका मनशा पूत बागेवून देवदूता सांगाता आपल्या बापाचे महिमेन येवच्या वेळार लासतलो. देवाचें उतर ये. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या बाबा भयणीनो, सा आग्नेस क्रिस्त शका 240 इसवेंत ती जल्मली. देव बिरांतीच्या कुटुंबांत ती जल्मली आनी विशेश रितीन ती वाडून येता आसतना पेट्रिशिया म्हणली देव बिरांतीचे श्रेय सांगता ती वाडली आनी जेजूच्या त्या मोगान ती गुंडायेन भरली. सुमार 12 वर्सांची ती आसता आसतना फोकस म्हणलो एकलो तरणाटो तिच्या मोगार पडटा आनी तिका बुलोवंक जायत्या रितीने प्रयत्न करता. पयशे दाखोवन, अधिकार दाखोवन आनी उरल्यो संगत्यो जाल्यो त्यो दाखोवन
हांव तूं म्हणजे पतीन जाता जाल्यार तुका सगळें दिता आनी कितें तूं आशेताय तें सगळें तुका मेळटलें म्हणून तो भुलयता. पूण आग्नेस घट्ट रावता, कितेंच हालना आनी ती धैर्यान जेजू क्रिस्ताक परगट करता आनी म्हणटा म्हजें काळीज हांवें सोम्याक दिवंक जाला आनी तें काळीज तुका हांव दिवची ना. उपरांत प्रोकसाक ती चली मेळूना म्हणल्यार रागार ते क्रिस्तांव म्हणून कळी जाल्यांच तिजे दोगदोनी येतात, कस्त तिका दितात आनी अखेरीक ती मार्तीर मरता. पूण ती भियेना, जेजू खातीर सोम्या खातीर ती मार्तीर मरता. आयचो विशय जावन आसा निती पासत दोगदोनी भोगतात ती कितली बागी सर्गींचे राज तांचें. नितीवंत म्हणलो शब्द इंग्लीश भाशेच्या रायचियस म्हणल्या शब्दांत आमी वापरता आनी हो शब्द ग्रीक भाशेच्या दिकायजुने म्हणल्या शब्दांतावन आयला. ग्रीक भाशेंत ह्या शब्दाचो अर्थ जावन आसा रायचियस म्हळ्यार सता प्रमाणे सल, नितीन सल आनी विशेश रितीन दुसरो अर्थ ताका आसा देवा कडेन सारक्या संबंदांत आसचें, देवाच्या मानदंडा प्रकार नितीन प्रामाणीकपणान आनी बागेवणपणान जियोवचें आनी नैतीक मौल्यांनी भरलेले व्यक्तित्व जावन रुपीत करचें आनी वॅल्यूज मोलांनी कितले कश्ट आयल्यार त्या मोलांक सरी जावन जिणे जियोवचें जावन आसा हाजो अर्थ. तर नितीवंत मनशांक कित्याक दग दितात? नितीवंत मनीस एक बरो पेश्य म्हणटा 3 कारणां खातीर नितीवंत व्यक्तीक दग दितात. पयल्यान नितीन सतान जियोवचे, जायत्या रितीन नितीन सतान जियेंतल्याक अनितीन जियेतल्यांक ते एक अडकळ बरी दिसतात आनी त्या खातीर तांकां भंय आसता. कित्याक एक आलें करतीत कोणना म्हाका एक अडकळ जावन आसात आनी म्हजे अक्रम ह्या अनित भायर येता म्हणल्यार भियान नितीवंत सत मनशांक दग दितात. दुसऱ्यान नितीन सतान जियेतात, चडाव जावन ते मिनाट काडटात, कश्ट काडचे पडटा आनी ती मिनत काडटा आसतना प्रस्तुत काळार एक चिंताप आसा सुलाभेन आमकां मेळ जाय आनी सुलाभेन मेळची थोडे बोटी वाट जावन आसा अनित असत. थंयसर थोडे बोटी ते दाखयता आसतना परत नितीवंत मनशांक प्रामाणीक मनशांक थंयसर दग दितात. आनी तिसऱ्यान मागणे आनी जिविताक ताळ पडनासतना रावचें, एका रितीचे मास्क घालून जियोवचें. हेय हांगासर नितीवंत आनी प्रामाणीक मनशांक थोडे बोटी कस्तोवचें आमी पळयता. सोम्याची जेजू क्रिस्ताची जिवीत कशें आसलें? जेजू नितीन जियेलो, देवाच्या कुशे प्रमाणे तो जियेलो आनी कितें सत आसा तें तो उलयलो, तें तो ताणें सांगलें. ताका सगळ्यांनी नेगार केलो, ताका खुर्सार सयत मारलो, ताका दोगजोणी दिले, विविध रितींनी तिरस्कार ताजो केलो. आनी आमी पळयता सबार कडेन पवित्र पुस्तकांत जेजूक एक ना एका रितीर कस दिल्लें आमी पळयता. कित्याक जेजून कितें आसा तशें ताणें सांगलें, देवाची खुशी ताणें केली. वय हाच्या वाचपांत आमी पळयलें सांत पावलो भोव सोबीत रितीन हेब्रेवकारां म्हणटा हांवें कस असले म्हाका मारले तांणी, सबार रितीचे आपाय म्हजे थंय आसले, सबार रितीचे कश्ट म्हाका आसले आनी सबार रितीचे रितींनी म्हाका तांणी दग दिला. पूण हांवें सोम्या खातीर सोंसला, ह्या सोम्या खातीर हांवें म्हजो जीव दिला. पळय सांत पावलोच्या जिवितांत आमी पळयता सबार तिरस्कार ताका मेळ्ळे कित्याक तो सत उलयलो. सोमी कितें सांगता तें तो लोकांक सांगी लागलो आनी हें सत सोम्याचें उतर सबारांक एक अडकळ अशें बगलें, कांटे बरी बगलें आनी त्या खातीर सांत पावलुकी लगाड काडूंक जायत्या रितींनी तांणी सोदनां केलीं. तर आमचें जिवीत कशें? आमच्या जिवितांत असलेच दोगदोनी आमकां मेळटात. पळय तुमच्या कुटुंबांत तुमी सारके आसले देवाचे कुशे प्रमाणे कुटुंबांत सांगता आसतना स्विकार करता जाल्यार थंयसर
खंडीत जावन सत नितींत सोलोवन आसात चडबडी स्विकार करिना जाल्यार ताच्या फाटल्यान आमी इल्लेशें चिंताप आटय जाय जायते फावटी भुरग्यांक आमी करेक्शन्स करता आसतना तिडवीत आसतना भुरग्यांक राग येता युवा जनांक राग येता म्हणून आमी सोडलें जाल्यार उडास दवरया एक ना एक दीस त्या भुरग्यांक युवा जनांक आमी ओगडायचें पडटा त्या खातीर जेजूची सतां कितें माऊल्य आसात बावर्त आसा ते सांगचें आमचें एकल्याचें काम जावन आसा हक्क जावन आसा ड्युटी जावन आसा म्हणून आमी चिंतया वडिलां आमी भुरग्यांक युवा जनांक मोगान तीच दवरया कित्याक सोम्याच्या वाटेर वचूंक आमी तांकां वाट दाखोवंक आसा आनी ह्या खातीर थोडे नेगारपण थोडे तिरस्कार कुटुंबान मेळोवंक पुरो भियोंकचें नाका धैर्यान मुखार सरया आनी दुसऱ्यान सोम्याच्या वाटेर चलचें सुलाबायचें न्हय उडास दवरा सोम्याच्या वाटेन चलचें कश्टांचें त्या खातीर सोम्यान स्पश्ट सांगलां जो कोण म्हजो पाटलाव करून कुशी व्हरता तो आपलो कुळीस घेवन आनी म्हज्या फाटल्यान येवं दी त्या खातीर सोम्या खातीर आमी जियेत आसतना सोम्या खातीर बावर्त परगट करता आसतना सोम्या खातीर बरें करता आसतना सबार फावटी आमकां आयकूंक मेळटा निंदा मेळटा तिरस्कार मेळटा आमी भियोंचें नाका सोम्या खातीर बरें करया प्रामाणीकपणान चलया आनी तिसऱ्यान कशें आमी नितीवंतपणान चलयेत पुरपुरचें या पाड उलोवचें आनी तूं कितें जाता आमी पुरपुरत आसतना आनी पाड उलयत आसतना आमी सोम्या विरोध वेता कित्याक म्हळ्यार एकामेकाचो गौरवाक आमी अपमान करता आनी एकामेकाक मान दिवंक थोडे फावटी आमी मुखार सरना त्या खातीर आज आमी आयचो संदेश निती पासत दोनी बगतात ती कितली बागी सर्गींचे राज तांचें सोम्याचो आदार आमी मागया सोम्याच्या वाटेन चलया सोम्याक आमी स्विकार केला सोम्याच्या तो बावर्तान आमी जिवन आसा तर त्याच बावर्तान मुखार सरया कितें वायट आसा कितें बरें ना मोगान आमी चिंतुया आनी एकामेकाक कुमो करया त्या सोम्याच्या वाटेन चलोवंक सोम्याच्या चाली प्रमाणे चलोवंक आनी नितीन सतान जियोवन देवाचो मोग देवाची कृपा आमी निरंतरी आमच्या जिवितांत कुटुंबांत अनुभव करूंक देव आदार दिवन दी म्हणून आमी मागया उबे रावात आमच्या गरजां खातीर आमच्या त्या सावां खातीर आमी बावर्तान मागया पवित्र सभेच्या सर मुखेल्यांनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान सगळ्या देवपर्जेक सर्गींची वाट दाखोवंक निस्वार्थपणी वावरूंक तांकां तुज्या दयेन बर म्हण मागता बापा आमचें प्रार्थन आयक बापा आमचें प्रार्थन आयक देशाच्या सर फुडाऱ्यांनी आपल्या अधीन केल्ले पर्जेच्यो गरजो समजून तांचे पासत वावरूंक आनी समाजेंत शांतीचे आनी नितीचे राज स्थापीत करूंक तांकां पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बर म्हण मागता बापा आमचें प्रार्थन आयक बापा निती पासत दगदनी भोगतेल्यांक तुका समर्पिता तांचे कश्ट दगदनी सोसूंक तांकां बळ आनी धैर्य दी तांच्या निस्वार्थ वावराक फावो तो प्रतिफळ लाभय म्हण मागता बापा आमचें प्रार्थन आयक मिसांव गांवांनी दोळीक वावर करच्या मिशनरींक तुज्या कृपेच्या बेसावांनी बर तांचे मिसांव तुका मानवोंचें जावं दी तांकां मेळची कश्ट दगदनी सोंसणीकायेन स्विकार करूंक तांकां धैर्य आनी बळ दी म्हणून मागता बापा आमचें प्रार्थन आयक ह्या वेदी भोवती एकठांय जाल्ल्या आम्हा सर्वांचो एकवट आनी मायामोग जिवाळ कर चलत्या जिवितांत येवचे कश्ट संकश्ट धैर्यान फूट करूंक आमकां तुजे सक्तेन बर म्हण मागता बापा आमचें प्रार्थन आयक कोणी मागोवंक सांगला जाल्यार तांचो उडास आमी काडया सगळींच्या बापा तुका आमी अर्ग दिता सर आशिर्वादा बेसावां खातीर विशेष रितीन तुजे कुशे प्रमाणे आमच्या जिवितांत जियोंक तूं आमकां आदार दी सांगात दी तुज्या मोगान वाडोवंक आमकां कृपेन बर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन आमच्या काळजाचो वावर आमच्या हाताचो हाडून आयल्या बापा तुजे सोबत स्वीकार कर काणिको मोगान तुका दिवच्यो फोडाधिकार बापा वावर आमचो तुवेंच दिल्ली सर
आमची सगळी ही जिणी बापा मोगान स्वीकार कर उया वयना सवे ये आमचे हे जिणे बदल चले जीवित आमचे तुवेच दिल्ली सदेणी आमची सगळी ही जिणी बापा मोगान स्वीकार कर उया वयना सवे ये आमचे हे जिणे बदल चले जीवित आमचे म्हज्या भावा भयणीनो म्हज्यानी तुमचे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या पवित्र आदारा सर्वेस्वर मानून घे देवा आमच्या भोव पवित्र बापा तुज्या भुरग्यांच्या बलिदानाचेर काकुळटीची दिस्त घाल आनी ते तुका मानता तसले जावच्या पवित्र आत्म्याच्या येण्यान आमची अंतस्करणां नितळ निर्मळ कर या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्वराते उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदर आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो जिवान जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिसती पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन सर्गार सोडलो अशें ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गेचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान तू सर्गे तुकाच सर्गे तुकाच सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय जय तू सर्गे तुकाच तू सर्गे तुकाच बापा करूस तुम पवित्र तून सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कस्त मरण सोसूंक बेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पसत आनी समेस्त मनशां पासून तें वारुरतलें हे म्हज्या उगडासा करात
बवर्त सुगुट परगटुया सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता तुझे पुन्हा जीवन कोण आम्ही परगटता तुझ्या येल्या सौम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो पुनर्जीवनपण असो आम्ही भक्तीपणी उगडास करता आणि हो जिवीत असो उंडो आणि सरबण्याची काल्स तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुझे सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूड आनी रगत सवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास करे आलियो आमच्या बगेवंत बापा पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोस धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट करे तांकां विश्तगाचीत मेल्ल्या समेस्तांक जे परत जळीत मुखामोळ पळोवंक फोव करे आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता अवकार म्हरे देवाचे माये संगती भगवंत जुजे तिसो पोते भगवंत धर्मदुता आनी सौर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्य सुखांत आमकां वंटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गाम आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सडबंदराची आज्ञा मनान धरून तांणी शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घेवन म्हणोवया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजे कशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता आमची पातकां बोगूस आनी आमकां काडलें पडोवन दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून जिबितान सवस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सरबंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय सौम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सौम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो माया मोगसो गुर्तू जावन एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दियात देवाचे श्रेय संसाराचे पाप करते रे आमची काकुळट देवाचे श्रेय संसाराचे पाप करते रे आमची काकुळट देवाचे श्रेय संसाराचे पाप करते आमकां शांती दी आमकां शांती दी असो जेजू क्रिस्त आमच्या पयनार सदांच सांगात दिता
ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती त्या शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर वचूंक म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू येतो म्हज्या काळजांत, अत्रेता हांव सोम्या सेवच्या तुका. राव जेजू तूं आज म्हज्या आत्म्यान, मोगान तुज्या सोम्या तूं कर म्हाका. हे जेजू येतो म्हज्या काळजांत, अत्रेता हांव सोम्या सेवच्या तुका. राव जेजू तूं आज म्हज्या आत्म्यान, मोगान तुज्या दुनियातूं भर म्हाका. आज तुजे सोम्या जिवीत दिता, आत्म्याक म्हज्या ते पोशण जाता. सेवता जो कण तो जियेता, तो तुजे थंय सदां एकवटान रावता. हे जेजू येतो म्हज्या काळजांत, अत्रेता हांव सोम्या सेवच्या तुका. राव जेजू तूं आज म्हज्या आत्म्यान, सोगान तुज्या सोम्या तूं भर म्हाका. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, ह्या पवित्र गुटा वरवीं तूं आमचे आत्मे नितळ करताय आनी पोसताय. हे दिसाचें पोषण घेवन ससनाचें जिवीत आमकां मेळो. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आज हांगासर टी व्ही रेकॉर्डिंग स्पॉन्सर केले जावन आसा. डेनिस डिसोजा आनी कुटुंब मेरला पदाव. तशेंच फुलां दान दिली जावन आसा ते दिलशन डिसोजा वेलंकणी मेळस वडो हांचो उपकार बोरता, देव बरें करूं म्हणटा. आज हांगासर आराधन सलून वरून मिस्टर बजे भेटेलो पदराप जावन आसा. माजीक बाब अश्विन कार्डोजा आमच्या DCCंत ICM युनिटाचो निर्देशक डिरेक्टर ते जावन आसा ते. तांणी हांगासर येवन बलिदान मिसाच्या बलिदान भेटयलां आराधन सलून वेला. तांच्या बऱ्या मनाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी ताजो उपकार बावडटा. ये पवित्रज्ञा आमकां तूं पवित्र देण्यानी तुज्या दयन आमकां भर. साथ तुजी देणी आमकां तूं फावो कर आमची जिणी मोगा भगवेन भर. ये पारक्लिता दैवीक मजतारा तुजी तेंपला जावन आमकां पुपीत कर. ये पारक्लिता दैवीक बुजूनदारा तुजी तुजन देवन आमकां सांबाळ कर. भोव पवित्र आत्म्या, दैवीक मजतदारा, दुबळांच्या बापा, दुखेसांच्या बुसवूनदारा, काळजांच्या उसवाडा, आत्मे पवित्र करणारा, तुझे संपर्क सरपडून आसल्या म्हजे शिंपळे. पुट्ट्या मानान हांव तुजे मुखार सरपडटा. हजार फावटी हांव तुजी सुखी जाता आनी तुज्या सिंहासना मुखार आशा देवदूता सांगी हांवें म्हणटा, पवित्र पवित्र पवित्र. तूं सस्तेक आनी तशेंच बापा आनी पुताच्या आसत पासून हांव गुण सत म्हणटा. म्हजो आत्मो वाचो करूं आनी पवित्र करूं दाय दाखयताय म्हूण हांव बरो आसता. हे दैवीक मोगा म्हज्या सगळ्या काळजान ह्या संवसारांतल्या सर्व सुखासट हांव तुजो मोग करता. तुझ्या बरेपणाक अखेरना म्हजो मोग तुका मात्र फावो. तुज्या प्रेरणाक अनुपकार दाखोवन आनी आमलो जाव म्हज्या बातका वरवीं हांवें तवळ तवळ दुखयला. हे चड वायट जागे
सोड करून तुका दुखयल्या खातीर हांव दुख भरल्या दोळ्यांनी तुजे मुक्सणे मागता हे म्हजे थंडगार जाल्लें काळीज तुका आवडटा तुज्या उजवाडाच्या किरणांनी आनी तुज्या उज्याच्या कितळांनी ते पापसे ते वरवीं म्हज्या भक्ताचे बरप करत जातले भगवंत मोरयेचें काळीज अपरमीत कृपेन भरलो आनी अपोस्तलांची काळजां पवित्र उमेदीन भरलो म्हजें काळीज मोगान भरून परतता तूं दैवीक सकत म्हाका वायट शक्ती विरोध धैर्य दी तूं जो म्हाका तुज्या मोगाचे जळटे उमेदीन भर तूं उजवाड म्हजी मोस अस्तीक शक्तीचे जणवयेन उजवाडाय तूं पारगो म्हाका जिविताचे बळेपण दी तूं शांत बरें म्हजी पाशावाची लारां घुसपटाय तूं जीव सदांच तुका आवडूंक म्हाका शिकय तूं मोड तुजे सुरक्षीत सवलतां म्हाका राख आनी माणे तुजो सर्गीन देण्याचो जातात तुजे कृपेन म्हजे तेंची भर तुज्या मोगान म्हाका पवित्र कर तुज्या जन्मायेन म्हजी मोत उजवाडाय तुज्या बरेपणान म्हाका पसको घे आनी तुजे मीठ नासलेले काकळटीर म्हाका बचाव कर अशें ह्या जिवितांत संवसारांनी उपरांत सर्गी बापा आनी पुता सयली हांव तुका अर्गां दिवं तुजी स्तुती गाव आनी तुजो मोग करूं ससनाच्या ससनाक आमेन ए पवित्र आत्म्या तुजी साथ देणी मुजेर वतू हे जणव्याच्या आत्म्या सर्व म्हजी चिंता सोदनी करण्यो तूं चलय समजणच्या आत्म्या म्हाका तूं उजवाडाय आनी शिकय आनी खरें वर्तां म्हाका सांबाळ हे बदलाच्या आत्म्या सुंदर बरे कसली करूं म्हाका बरी बुद्धी आनी शाणपणाचो वाटो म्हाका दाखय हे हृदयाच्या आत्म्या तुज्या सत्यान म्हाका बोल दी सत्यात वडाय धैर्य सुखनाशी करे हे ज्ञानाच्या आत्म्या तुझे ज्ञान उजवाडाय खंयच्याय संसारी वस्तूंचे म्हाका लेखावरती ओढणी बघूंक सोडी नाका भगवान तुज्या सत्तेच्या बुजवणेते हांवें संतोष पावशें कर भक्तीच्या आत्म्या म्हज्या काळजांत सर्गीच्या बापाते भुरग्या सारको मोग घाल आनी सर मनशाते म्हाका बंद सारको माये मोग दी हांवें देवाचे निकराची सगळी कडच्यान संतोष भोगी सोदतले हे देवरेंच्या आत्म्या हांवें नितळ काळजान आनी निश्चळ कडेन देवाची सेवा करीशें सर वायटांत आग्रह अशें आनी सदांच एक देवाच्या उजेरजेशें कर आमेन दाड तुज्या स्पिरिताक हे सुम्या आनी सर्व वस्तू आसत जातल्यो आनी संसाराचे रूप तूं नवे करतलोय मागया ए बापा पुता आनी पवित्र आत्म्या तुजे तुझे मंदिर म्हणा उंचना तुझे जिविताची सर पदवीदार देव आमचो रस्तार म्हणा सत्मंता आनी बरवस्ता म्हजी सगळी कूड तुज्या जिवान आनी मोगान भरल्या सुम्या जेजू तुज्या मोले रक्तान म्हाका पगड आनी म्हजी सर पातकां धुवून काड म्हज्या हर एका पातकाक हांव तुजे भक्तांनी म्हणटा गाय राग मस्तकाची आनी सूर दुखाची चिन्नां जी म्हजे ते कोण रोंबल्यान ताचे तां म्हाका गुण करे सुम्या तुजे आनी पेल्या विरोध हांवें चुकला जेजू तूं येवकर जाता आसाय सुम्या म्हज्या काळजांत घे तूं म्हज्या सांगाता आसतना म्हाका कसलेंच भेना कित्याक तूं देवाचो पूत आनी म्हज्या काळजांत तूं लागीं आसाय जेजू तुजें तें जिवीत आसा आनी तुज्या जिवितांत सुम्या हांव जिविताक पळयता सुम्या तुज्या सत्तेन तूं म्हाका वाट दाखयताय आनी तुज्या हाजेर म्हाका नितीवंत करताय सुम्या देवा तूं सोर शक्तिवंत तूं काकूळदार तुवें म्हाका आपणून म्हज्या आत्म्याच्या मोतीच्या आनी स्त्रीच्या सर पिडेतांक गुण केल्याक हांव तुका अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजांतल्या गूण वावरतान हांव तुका नमन करता बापा आनी पवित्र प्रसंगी देव जावन आसाय सस्नाच्या सस्नाक आमेन पेज नंबर 69 आठवो दीस तुजे मुखार दिमी म्हणून तुज्या सगळ्या सर्गी कोराच्या सदरेन हांव भेटयता म्हाका सांगा म्हजी कूड आनी आत्मो हे सस्नीक स्पिरिता वर्त्या वैभवाक हांव आराधन करता तुज्या वर्तेपणाचे संतोष हांव भोगता आनी तुज्या मोगाच्या सत्तेक हाच्या पावता तूं जावन आसाय म्हज्या आत्म्याचो उजवाड आनी सकत तुजे ते हांव जियेता तुजे सांगाता चलता तुजे कृपे विरोध वचून हांव केदीच तुका दुखोवंक आशिना पातकाच्या सरकताक म्हाका निवार म्हणून हांव मागता सर संतेनी सर वेळार हांव तुका विश्वासी रावशी कर हांवें सदांच काळो आयकून त्या प्रमाणे चलूंक म्हाका फावो कर हांवें सदांच तुजो उदास पडून तुजे वाटेर चलशाके म्हाका तुजी कृपा दी सर म्हज्या फुडापणान
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवय असो सर्वेस्पोर तुमकां आशिर्वाद दिव आनी सांबाळूं आमेन. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोवन तो तुमकां मैपसन आनी काकुळटीन वागोव आमेन. दुलो बाय तो तुमचेर आपली नजर घालूं आनी आपली शांती तुमकां दिव आमेन. आनी चड पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोवें सदां आसो आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडपकार. गीत L1. हे पवित्र रचणारा अन्य कृपेची भंडारा बरी काळजा तुझी रचना ये करमका तुझी तपला तुका तर म्हणतात पाराखली तू देणे देवाचे उचे तू खेळ मोगाचे सर्जिवी उजो अज्ञात घमघमी मोगाळ पुत्रा सवे अवकार मरी आशीर्वाद दिव आमकां. मागीर सज्जे गुरुवे देवारा आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.